नवी गाडी घेईत साध्या रीण काढून तोय घेता. तुमकां खुशालपण भोगताले ह्या तियात्राक की हिरोईन कितें पूण बरें हे पावटी बरोवन हाडलां म्हणून. कोण सांगता तुमकां एका वस्तूची. मोगेच्यानू हांव दामेंद केपें. आयज 24 तारीख इर्न्यो गोन्साल्विसाचो तियात्र आसलो पाय तियात्रीस हॉल मार्गांव हांगासर आनी हो तियात्र हावसफूल जाल्लो. एक बरी संदी मेवता ह्या म्हयन्याच्या 30 तारखेर सांजेच्या 7:30 वाजता पाय तियात्रीस हॉल मार्गांव हांगासर पळोवंक मेवता इर्न्यो गोन्साल्विसाचो तियात्र जुलिया नीज मोगाची काणी सोजमोता. आदींच फुडें तुमी तिकेट काडून होय ताचो तियात्र हावसफूल करतले म्हणून काळजांसान तुमकां आदींच फुडें देव बरें करूं म्हणटा. इश्टानू अशें मातशें हाटल्यान नदर मारे अशें बेगीन येयले सगळें अशें सेटींग बी मांडून जालें तेमगेलें पड्डो बी बांदताय आनी हो स्पेशल इर्न्योन हो पड्डो केला फुलांचो हुरीस म्हणल्यार बांबोली हुरीस हो आख्खो पड्डो केला आनी हो आमगे डायरेक्टर इर्न्यो गोन्साल्वीस खरें तेगे भलायकी आमी सदां मागण्या दवरया कित्याक असलेच बरो तियात्र काडून ताणें कोंकणी माचयेर दाखयल्या पुरो म्हूण तेजे पासून आमी मागया. आनीक ओडेज कांय पावणे 3 सुमार बेश्टो कावंटराक येयलो चुया म्हणलो टिकेट खंय देखून पावले त्यो आनी चोयलेलो ऑलमोस्ट हावसफूल जावपा येयल्लो तेन्ना 3 वर देखून जाल नासली आनी हो आमगेलो पिटर आफन्स ऑनलायन टिकेट बुकींग एको घेवपाच्यो. आनीक नजर माराय कितें करून आतां 3:30 जावपा येयली एक 10-15 मिनटां म्हणल्यार लोकांक सोडपा लागले भितर. लोक सगळो भितर वयताय बसपाक. शांती मध्ये नाव ही शांती व गोड गोड मरे तुझे दादू फोन बसू सोडतोस कोण सांगता तुमकां एका वस्तूची. ती वस्त आमच्या बाबान कोणाक बिना पादरी मोदरी जावं तो व्हडलो कोणूय जावं तो आमची कोणाची रे परवा कोण ना. मार्कस बाब म्हाका मातशें सांगशी कित्याक इर्न्या गेलो तियात्र जुलिया नीज मोगाची काणी हांवें वॉज एक्चुली 2 पार्ट केलो तियात्र आनीक सायडीन ऑडियन्स कितें उलयता कितलें फील जाता आनी कांतरां इतलें लोकांक लायक जालें ह्या कांतरा वयर आनी इर्न्या ह्या तियात्रा वयर आमकां 2 उतरां ऑडियन्स आसा. पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा जानल बाब तूं म्हाका हे हितून इंटरव्यूआन म्हाका तुवें हिंचून काडलो म्हूण. पयले सुवातेर हिरोइनीचो तियात्र एकदम बरो हांवें पयल्या दिसा नाचलां तेच्या उपरांत म्हाका 7-8 जाणांनी तरी म्हाका सांगलां हॉटलान बसलो कडेन तियात्र एकदम बरो म्हणून बरी स्टोरी मोलालो कांतरां एकदम बरी आनी कॉमेडी सारकी बरी येयली पडत. खुशालपण भोगता कोणाचे तियात्राक कितें दिसलें न्हू आनी चलताय न्हू आनी लोकां येताय न्हू बरें दिसता. आतां तूं सांगतलो जाल्यार ह्या तियात्रान हांवें कांतार म्हटलां कळ्ळें तुका. हय सोलो म्हटलां जायत्या लोकांक बरें लागला जायत्या लोकांक तो बरो लागला आनी हांव नको तो कितलो बरो लागता म्हूण हांवें चिंतूंक ना पूण हांवें म्हजी भितरली भावना सांगलें. तुमकां खबर हांवें कांतार म्हटलें ग्रीन कार्ड तो लोक आयज पासून त्या कांतरा उगडास करता त्याशेच भाशेन तो म्हणटा दुसरे पाट आमकां म्हणटा तुवें तोच उगडास केलो म्हणून लागलो ही भावना जे म्हजे सवय पळय कितें घडटा हे वेळा लागून हो वेळ तुमकांय लागता
आमी केन्नाय चुकताय, केन्ना पावनाय, केन्ना हें कोन्नाय, केन्ना जोगोटाय, मागीर आमगेले बरेले मनीस मोताय, केन्ना आनी कितें जाताय, केन्ना वेडा पावना, केन्ना तुजेर पडपा आहा तो माड दुसऱ्याचेर पडटा, केन्ना तूं थोडे घर मोडोना तूं पुरो क्रॉस जाता दुसऱ्याचेर पडटा, अशें जायतें जाता. देखून हांवें ती भावना एक सोरे घडणेचेर घडोवन हें कांतार हांवें घडलां. आनी हें कांतार म्हज्या लोकांक खरेंच मानलां जाल्यार हांव काल जाणटा तुमचो देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हें कांतार म्हाका तुमकां लायक जालें आनी तुमी मानून घेतलेलें म्हणून. आनी खरेंच तुमी हांव मागतां तुमी परत येयात. आनी जायते जाणांनी हे कांतार चुकलां जाल्यार जावं आनी एक्टरांची कांतारां आनी कॉमेडी आनी स्टोरी जाल्यार येयात आनी हो हिरोइनीचो तियात्र पळयात. खरेंच तुमकां खुशालपण भोगतलें हे तियात्राक की हिरोइनीन कितें पूण बरें हे पावटी बरोवन हाडलां म्हणून. मार्क सॉंग काळजांसान देव बरें करूं. तूं काय करूं. चड टायम घेवन हांव ते 2 ते 3 मिनटां एर्नियो गोन्साल्विसा गेलो तियात्र एकदम बरो चलता. आनी तुगेले हांवें जायते तियात्र पयले कोणाय दुसऱ्या तियात्रांत चडशी तुगेली पॉलिटिक्स आसताय. पूण ह्या तियात्रांत तुवें जें एक सोलो म्हणलां एकदम बरें जाल्यार ह्या कांतरा वयर कितें सांगशी. कित्याक जायते लोक सारके सिंजान आयकता आनी बरें अशें कांतार कितें सांगपाक सोदता कांतरा वयर आनी तियात्रा वयर. सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार. हे कांतारांतल्यान हांवें वेलंकनी सायबिणीन एक केल्ली मिलाक परगोट करपाक हें कांतार म्हणलां. हो एक्चुली धाकटें भुरगें तें 5.5 वर्सांचें ताजें सवें ताजें मेजर ऑपरेशन आसलें. ताजें ऑपरेशना दिसात रातची ऑपरेशन फाल्यां म्हणल्यार आयज राती तेज्या सपनान येवन सायबीण मायन ऑपरेशन करिनासतना मेजर ऑपरेशन करिनासतना ताका बरें केलें. ही मिलाग्र इन डिटेलीन सगळें ताजें सवें कितें घडलां ताजे सगळे रिपोर्ट्स ओरिजिनल एक्सरे बी सगळें घेवन हांव त्या कांतार म्हणटा. परत तशेंच की खरेंच ताजे सगळें मिलाक घडल्या हे दाखोवपाक जे सुवातेंचेर ह्यो तियात्र जाता ते सुवातेचेर त्या भुरग्याक हांव हाडटा आनी ताच्या बापायक हाडटा. आनी ती ही मिलाग्र सायबिणीची परगोडपाक तेजी माय पायी खूब आदार करतात म्हाका. आनी हांवें भावार्थान सायबीण मायेचो सगळ्यांचो भावार्थ आहात गोंयकारांचो पूण तिचो भावार्थ तांचो सगळ्या गोंयकारांचो भावार्थ आनीक स्ट्रॉंग करपाक आनी आनीक भावार्थ वाडोवपाच्या इंटेन्शनान हे कांतार केलां. दाखोवपाक की वेलंकनीत वचपाची गरज ना. हांगा गोंया बसून वेलंकनी सायबिणी हांगा रावन बसून मागल्यार मिलाग्री करता म्हणून. तियात्रा वयर कितें सांगपाक तूं हो तियात्र स्टोरी वदान एकदम बरो आहा. सगळ्यांची कांतारांय बरी आहा आनी कॉमेडी बेस्ट जाल्या तांची. सगळ्यांची कॉमेडी बरी लोक सारको एन्जॉय जाता पोट हांसोन. प्लस स्टोरी लायन ताजी बरी आसा अशें म्हणून लोक सांगता. हांवें म्हाजो रिपोर्ट सांगना म्हाका कोण कोण सांगता जावं मेसेजी येयल्या ती तुका हांवें सांगल्या. सो लोकांक टायम काडून इरिनियो गोन्साल्विसाचो इंटलेक्चुअल तियात्र हो बरी मेसेज दिवपा सारको. चालतो सदांचो तियात्र न्हू. इंटलेक्चुअल बरी मेसेज घरा व्हरो सारको आनी कितें शिकवण घे सारको हो तियात्र. आतां तियात्राक 3 भाग आसता. कांतारां कॉमेडी आनी स्टोरी हेजे 3य भाग बरे आसात. सो हांव उपकार मागतलो आसलो तियात्र पळयणार जे आमचे सदांचे मोगाचे तियात्र पळयणार आसा तांच्यांनी आपल्या फावो तितले प्रमाणे टायम काडून मुद्दम हो तियात्र पळोवचो. देव बरें करूं बाब देनेन बाब. तुवें ही धाकटीशी मुलाखत म्हाजी घेतलेल्या खातीर देव बरें करूं. त्यांना पडासून वयर शेतात एक सोपी वाडान व्हडले झाड जाता आणि उदकाची तोसवीत केली जाल्यार काय पाडा तर एक करू. इरिनियो गोन्साल्विसान म्हाका ताच्या पयल्या तियात्रांतल्यान हांव ताच्या तियात्रांत आसा. सो ताचे 11 तियात्र जाल्ले तितून हांव कंटिन्यूस ताच्या ट्रुपांत आसा आनी सदांच ताणें म्हाका बरो रोल दिला आनीक हांवें जस्टीस केल्या दिलेल्या रोलाक. आनीक आतां हो शो जुलिया नीज मोगाची काणी ह्या शोआंतूय ताणें म्हाका एक लीड रोल दिला आनीक हांव ताका दिनवासतां कित्याक ताणें म्हजेर आपलो विस्वास दवरलो आनीक हांव तो रोल पोर्ट्रे करून बरो करून लोकांच्या फुड्यान दाखयतलो अशें ताका दिसलें आनी तेच खातीर म्हजेर बरो वचो धरून ताणें म्हाका तो रोल फावो केलो. ते पासत ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी आख्ख्या ट्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तांणी म्हाका सांगात दिलो म्हजी भुमिका बरे भाशेन करूंक आनी लोकां फुड्यान दवरूंक. इरिनियो गोन्साल्वीस एक असलो मनीस असलो रायटर जाणें नवे नवे कॉन्सेप्ट हे माचेर हाडल्यात. दुबावरेन तातूंत फॅमिली स्टोरीज जावं लव सिन्स आसताच पूण तेच बरोबर आपल्या कितें तरी
खास अशें तो घेवन येता आनी ही फावटी ह्या तियात्रांत ताणें एक म्हत्वाचें मेडिकल टर्म उजार करून एक बरें म्हत्वाचें मेडिकल कॉन्सेप्ट हे प्लेयान घुसयला आनीक ताका जाय तो मेडिकल कॉन्सेप्टावून मेडिकल जो पॉयंट आसा ताचेर लोकांचें लक्ष गेलेलें आनी लोकांक तें अंडरस्टँड जावन लोकांच्या जिविताक फायद्याचें जालेलें जाल्यार हें जातलें जाल्यार लोकांनी हो तियात्र पळोवपाक जाय पळोवंक येवंक जाय दुबावरीत ह्या तियात्रांत बरी स्टोरी आसा बरी कॉमेडी आसा बरी कांतारां आसा हांव म्हणना ती वायट म्हणून पूण सगळेंच बरें आसा लोकांक आवडटा ती बरी कॉमेडी आसा लोकांक गेल्ले विचारतात तोच लोक सांगता कॉमेडी एकदम बरी आसा म्हणून तेच परी सांगता कांतरांय आवडली म्हणून आमकां आनी तशेंच सांगतात स्टोरी आमकां लायक जाली आनी आमची भुमिकाय लायक जाली म्हणून लोक वाखणटा तेन्ना जिवाक संतोश भोगता कितें तरी लोकांक आवडटा तेंच आमी मातशें दाखयतात आनी लोक आमकां मानून घेता म्हणून आमकां एक खुशालकाय 8वी स्तराची खुशालकाय आमच्या जिवितांत मेवता कित्याक आमचो एवॉर्ड आनी दुसरो कांयच न्हय फकत ऑडियन्साचे कमेंट्स सो ऑडियन्सान आमकां बरें करता म्हणून सांगत जाल्यार आमी खूब संतोशतात खूब धादोशी जातात आनीक जो आमकां शेअर मेळटा ताचेऊन ऑडियन्साचे कमेंट्स आमकां अदीक बरें दिसतात आयकूंक. हॅलो हॅलो आलिया I'm sorry. आता मुझे नींद जाएगा. हांवच नको हांव कितें उलयत रावतो हांवें तुका दिसलें हे तुज्या पुताक ते डिवोर्स सवना कॉमेडी स्टोरी कांतरां फर्स्ट Nice. माहिती तर सांग अरे सगळेले 4 किडनी आपण डोनेट करतो. तो चेडो बोटीर काम करी जल्मलो देव भोगती बराब्या. म्हाका नशीब व्हड नाचताली पुरुषा तू संसारान कोताय पळय दुसऱ्याक दाखोवन कोताय शेजाऱ्यान नवी गाडी घेयत जाल्यार रीण काडून खंय घेताय शेजाऱ्यान घराक आपल्या पेंट मारल्यार रोकडोच थंय मारता. कुयसर धांवला माय गे मोजे माय म्हाका परत जल्माताड जीव गाशीन रावला. भुरगीं आहाय तेंकां मुगेली एक धाकलीशी मेसेज रडोन सांगनाका 2 फावट तुगे मेसेज यो तो असलो मग कितू बऱ्या पळटो आतां आमकां तेगायकू रावपाक गोवार कितें चोयता तो बंगलो बीन एक कोण भुरगीं आहाय तेंकां मुगेली एक मेसेज वागाल हाय तुगेली आनी हुंय रावता ते चोय सांगत रे तेंक भुरग्यांक धड पयलीं उक्ती कोता आतां भुरगीं मरे मायक काय घरांतू भायर घाताय फकत माय पाय म्हणटा भाव खंय गेलो 12ची एक दुसरे मरे सगळे 12 वाजले मरे 12चे पुस्तक आमचो ते मुगे हांव तेगे रेग्युलर कस्टमर न्हू ताका लागून ओय ते दाना म्हणटा 20 दी मुकडे हांव वयता काशोन दिने आता पावडप्पा गुरुदिनी 7 रुपये 7 रुपये हो कोण रे 4 रस्त्याकडे पाय नाही भीक मागत तो भिकारी एका पासून दिने ते मरण करू कोणा सुद्धा नाही रे आमकां आंबाड्याक दवरून तुमी वयताय बायला शारांनी मागीर म्हजें घर आमी करतात तुमी गोंयाक खंयच्या दिसांनी. पयले सुवातेर इरिनेम गोंसवालीक हांव देव बरें करूं म्हणटा ताणें म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली परतून म्हाका एक मॅनेजर जावपाक हांव तेजें सगळें त्यात ऑनलायन बुकिंगाचेर हे सगळें तेजें कारभार हांव पळयतां आनी लोकांचे फीडबॅक म्हणल्यार तियात्र एकदम बरो आहा म्हणून सांगला ओवरऑल स्टोरीच्या आर्टीन कॉमेडीच्या आर्टीन कांताराच्या आर्टीन सगळे वाटेन तियात्र एकदम बरो आहा म्हूण ऑडियन्साचो म्हाका फीडबॅक बरो मेवला. म्हापसात जेन्ना आमी रिलीज केल्लो म्हापसाय बरें रिस्पॉन्स कांदोली बरें रिस्पॉन्स मेवला आनी तशेंच हिंगा पयलो शो जाल्लो थिंगा लोकांनी म्हणल्यार तियात्र बरें बरो आहा म्हणून आनी आयचो तुवें पयलो आसतलो आयचो लोक ऑलमोस्ट हावसफूल जाल्लो आहा आनी होच तियात्र परतून 30 तारखेर आहा आयतारा दिसाक 7:30 कोणाक चुकला जाल्यार आदींच फुडें टिकेटी काडच्यो आनी ऑनलायन बुकींग म्हजो नंबर पेपराचेर येता ऑनलायन बुकींग करूंक जाय जाल्यार म्हज्या
तांणी कॉन्टॅक्ट म्हजें नांव पिटर म्हणजे कॉन्टॅक्ट करून ऑनलायन बुकींग तुमच्यान करूंक जाता. देव बरें करूं. थँक्यू सर. इरिनाचो तियात्र न्हू सदांच एक दुसरेंच भाशेचो शेवटाक तो दुसरेंच कितें दाखयता. इट इज नॉट लायक दी अदर ड्रामाज. ही हॅज समथींग व्हेरी युनीक इन ऑल हीज ड्रामाज. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड इवन द कॉमेडी वॉज व्हेरी गुड. ओके या गॉड ब्लेस हिम एंड दॅट ही मे कम अप आनीक जायते असले तियात्र हाडून. एरिनियान बरे भाशेन तियात्र बरयला एक क्रिएटीव वे आणि स्टोरी देखून बरे भाशेन लास्ट मोमेंट पासून ऑडियन्साचे एटेन्शन कॅप्चर करून दवरला. कांतारां बरी क्रिएटिवली केल्यान पोरगी ताका. थँक्यू वेरी मच. लोकांक कॉमेडी सगळें बरें हा सगळें बरें एन्जॉय जालो. हय इतलो वचपाक जाणा येना तियात्राक बरो आलो तो. थँक्यू. आनी कितें शो जावचे म्हूण मागता आनी इरिना गोंसावी बरी सावधून भलायकी आनी तियात्र बरोवपाक. थँक्यू वेलकम. तियात्र ओके न्हू. ओके थँक्यू. एक्सलंट एन्जॉय जाला बरें. कॉमेडी पडटा आलो न्हू. इट्स लायक अ सेटायर. बरो केला बरो लागला. फर्स्ट कॉमेडी सारकें बेस्ट म्हणटा ती कॉमेडी पयलो पडटा आलो न्हू. आनी ओवरऑल एक्टींग भुमिका बरी हें केलें सगळ्यांनी. कशें लागलो तियात्र इरिनालो. बरा कॉमेडी सारकी बरी सारको लायक जालो. कशें लागलो तियात्र इरिना गेलो. बरो कॉमेडी ना स्टोरी लायक जालें. लायक जालो. ओके थँक्यू. तियात्र कशें लागलो इरिना गेलो. बरा कॉमेडी ना स्टोरी लायक जालो. थँक्यू. आणि तें एक मोगाची एक स्टोरीज दाखयल्या आणि तितून तेणें एक कॉन्सेप्ट दुसरे भाशेन दाखयला. एक आठवे तरे दाखयला आणि बरो सेटअप बरो केला. स्टोरी वायज आणि एक्टरां वायज बरें काम केलां सगळ्यांनी. ओके आणि एक नांवांची तेणें एक सासना कॅश दवरला तेगे कुडींतल्यान. ओके आणि सांगपाक म्हणल्यार एक आमकां आतां जनरेशनां जी कोण मूग कोत्ताय जावं लाबर आहाय तांकां विस्वासी कितको रावची ते भाशेन तेणें एक आपल्यागे तियात्रांतल्यान दाखयला. ओके थँक्यू. तियात्र कशें लागलो इरिना गेलो. तियात्र एकदम बरो आहा. लायक जालो तियात्र. लायक जालो. कांतराय बी बरें सगळें बरें एन्जॉय जालो. ओके थँक्यू. कॉमेडी ना स्टोरी बरें सगळें पण बरें आहा. लायक जालो. थँक्यू. बरो आहा. लायक जालो. हय सारको चड बरो आहा. कितें लायक जालें स्टोरी जावं कॉमेडी जावं. दाखयला मोग कोणाराय कितको मोग कोणाय. थँक्यू. बरो वय बरो लायक जालो तुका. सारको बरो जाला. ओके थँक्यू. मॅडम तियात्र इरिना गेलो. चड बरो आहा. बरो एकदम बरो. व्हेरी गुड. आय एन्जॉयड इट. ओके थँक्यू. बरो बेस्टच लायक जालो तुका. लायक जाला शूर 100%. ओके थँक्यू. लायक जालो बरो. बरो आहा तियात्र एकदम तियात्र बरो आहा. कितें लायक जालें. फर्स्ट एक खातर बरो लागलो म्हाका. और रुजत गेले आमी गेलो मार्कूस बरो आहा. स्टोरी बरी आहा. दोन पार्ट चलता तो. ओके थँक्यू. It's good, very good. I enjoyed it. Wishing all the best. Thank you so much. मॅडम तियात्र कसं लागलो इरिना गेलो. बरो एन्जॉय जाली. जावं कॉमेडी कितें लायक जाला. तियात्र बरो आहा. कांतरां देखून बरें आहा. स्टोरी बरें आहा. आनीक सांगपा म्हणल्यार म्युजीक देखून बरें आहा तेगेलें. लोकूय जायतो आसलेलो सो म्हाका लायक जालो. लायक जालो. ओके थँक्यू वेरी मच. इरिना गोंसाल्वीस तेगे तियात्र कसं लागलो. बरो आसलो. कॉमेडी बरें आसा. आमचे भुरगे पासून स्टुडंट्सांक घेवन येयली तेंच्यांनी बरें हें केलें. तांकां आवडलें. ऑल द बेस्ट. थँक्यू मॅडम. तियात्र सामके 10 out of 10 सामके आमकां आवडलो तो सगळ्याकून चड म्हणटा. राव रे
आमकां आवडलो तो सामको म्हणतो क्रांती शे कितें स्टायल सामकें आनी रायटींग सामकें बेस्ट आमी हांसून हांसून मेले आनी कांतार ताजेर कांतार एकान एक सामकें आमी म्हाका आतां आय एम वॉचिंग माय तियात्र आफ्टर 3 years फर्स्ट टायम एंड वी आर ऑल फ्रॉम लॉयरास बेसिकली आमी आतां हायर सेकंडरी आनी आमी एक आतां आमी इन्स्पायर जाला आनी आमी एक तियात्र करपा आसा हांगाच करतले आमी तेंय पळोवपा या आमचे बरोबर थँक्यू बरो आहा बेस्ट सगळे सगळे बरें आहा कांतरां कॉमेडी सगळे and this theatre is written by my friend Irene Gonzalez. This is my best friend. एकदम बरा सगळे कॉमेडी बी कांतरा बरें लायक जालें बेंजरान काम बरें केलां विलीन बरें थँक्यू